एक कोणतरी कनेक्ट झालं. सो फटाफट नाही सगळी जण कनेक्ट. आवाज येता ना? या आवाज प्रॉब्लेम बीन किती जाता. सो सगळी जाणां नाही जितली बी आसा तितली कनेक्ट गजाली करूया आमी आयज. 5 जण कनेक्ट झाले कोणतरी आणि एक कमेंट येला फातिमा लोबो. फटाफट कनेक्ट जाया, बेगीना कनेक्ट जाया. भरपूरशे गजाली करपाक जाय म्हाका. हाय सुप्रिया, हॅपी होली टू यू. हॅपी होली टू एवरीवन. सगळ्यांक हॅपी होली. आयज होली आसा न्हय, रंगपंचमी. आमचे भशेन धुळवट म्हणटा आमी. सगळी पयली कनेक्ट जाया, मागीर म्हजे बडबडे गजाली स्टार्ट करता. येता न्हय म्हाजो आवाज येता न्हय तुमकां? हांव बडबडटा आवाजूच येना. पयली ते मेन सांगा, म्हाजो आवाज येता की ना तो. आवाज येवपाक जाय न्हय. 7 जाणां कनेक्ट जाली. येता ना बरें. नाल्यार कितें अशें जाता न्हय की म्हजो आवाजूच येयना आनी म्हाका लेट कळटा हांव बडबडलें आनी आवाजूच येवंक ना म्हणून. सो बेगिना कनेक्ट जाया. एक कनेक्ट जाता. 4 जाणां कनेक्ट आहात आतां. ओदर 7 जाणां आसली, आतां 4 जाणां जाली. तुमकां ढोलांचो बीन आवाज येता? ढोल वाजता बीन ते? हाय तृप्ती दी, कशें आसा? हॅप्पी होली. रित्वीक कसो आसा? आई कशी आसा? आनी जिजू कसो आसा? सो वेट. सो गायज तृप्ती दी बी कनेक्ट आसा आमचे बरोबर. आयज जेवण आमगेर कितें केल्लें? वॅज केल्लें. तृप्ती दी सगळी बरी आसा. बरें दिसलें आं तूं कनेक्ट जालें तें पळोवन. सो कितें करता दीदी? आईक बीन विचारला म्हणून सांग. आनी कोणी म्हाका कितें विचारला, आयज जेवण कितें केल्लें? आयज आमगेर रोस केल्लो, तांबडी भाजी केल्ली आनी कितें केल्लें? पापड. जस्ट इतलेंच आसलें, कांय स्पेशल अशें ना आयज आमगेर. दी तूं कनेक्ट आसा न्हय? तें डिस्कनेक्ट जालें. सो 7 जाणां आसा कनेक्ट. आमचो हॅरी न्हिदला. रित्वीक होय आमगेर येवची न्हू तृप्ती दी, आमगेर येवपाक जाली. ना ना आमची 7 दिसांची हे धुळवट यो हां. स्पेशली रित्विकाक घेवन यो, मज्जा येतली रोमट बीन पळोवपाक. आनी आईकूय घेवन यो स्पेशली. आय लायक यू हॅरी. हॅरी न्हिदला आमचो. सिद्धी नायक हॅलो. दी तूं शिगम्याक वयतलें? शिगम्याची डेटी खबर आसा जाल्यार प्लीज म्हाका सांगा. व्हॉट्सॅप कर. म्हाका डेटी खबर ना शिगम्याचे, म्हाका वचपाक जाय. सिद्धी नायक हॅलो. हाय कशें आसा?
7 जाणां कनेक्ट आहा, 7 जाणां. एन्जॉय ना ना तुका खबर ना? पळोवचें पडटलें, आय थिंक सो गुगल करचें पडटलें. तूं वचपाचें ना? म्हाका बी डेट खबर ना. म्हाकाय बीन खबर ना. हांव कन्फ्यूज केन्ना आसा डेट ते. हय ते बीन बरोबर. पॉसिबल ना तुका वचपाक. काय ना व्हिडिओ करतात, तू व्हिडिओ पळय मजानी एन्जॉय करशील मग घरा बसून. हाय हॅलो, कशें आसा? येस शुअर खरेंच. हांव जर गेलें जाल्यार तूं म्हाजे व्हिडिओ पळय आनी एन्जॉय कर घरा. कितें करता तूं? चाव बीन पिली? हॅप्पी होली. सेम टू यू. आयज खूब जाणांची आय थिंक सो होळी आसा ना, म्हटल्यार रंगपंचमी. बट आमची रंगपंचमी 7व्या दिसा. 7 दिसांची धुळवट आमची. ओगत आसा आमची धुळवट. धुळवट म्हटल्यार हें आहा रंगपंचमी. आमी गांवांत तेका धुळवट म्हणटा. थोडी गुलार म्हणटा, थोडी रंगपंचमी, थोडी धुळवट, थोडी धुलीवंदन म्हणटा. हॅप्पी होली. हॅप्पी होली टू यू. कोणी कोणी सेलिब्रेट केली, कोणी कोणी कलर लायलो हें सांगात म्हाका. फास्ट आयात, सगळी कनेक्ट आयात, आमी उलोवया खुबश्यो गजाली. एक्चुली आयज म्हाजो व्हिडिओ येवंक ना. एडिटींग करूंक म्हाका टायमूच मेळोंक ना, तेका लागून म्हाजो व्हिडिओ येवंक ना. येवंक ना म्हटल्यार येवचो ना आयज 7 सुमार. डेली 7 येता ना, सो आयज पॉसिबल जावंक ना म्हाका एडिटींग करपाक. फाल्यां येतलो. आय थिंक सो हांव बेगीन येयलें दिसता लायव्ह, कारण खुबशीं जाणां बिजी आसतलीं आयज. मदीं 2 जाणां कनेक्ट जाता, मदीं 7 जाणां जातात, मदीं 8 जाणां जातात. हाव आर यू डियर? आय एम गुड. हाव आर यू? चाव पिली तुमी सगळ्यांनी? नाल्यार आमगेर येयात चाव पिवपाक. काळोख पडत येयलो ना. आतां 3 जाणां कनेक्टेड आहा. कोण कनेक्ट आहा यार? फास्ट उलया. आय थिंक सो हांव 7 येवपाक जाय आसलें लायव्ह दिसता. बट आमच्या घरांत नेटवर्क इश्यू जाता, सो तेका लागून लेट येवपाक पॉसिबल जायना. आतां 6 जाणां कनेक्ट जालीं.
खूपशीं जाणां लेट कनेक्ट जातात. तुमकां डॉलांचो आवाज येता? मे बी येऊ शकता. कोण कनेक्ट झाली ते काय कळना. और हांवूच म्हाका दिसता लेट येयल्या. सॉरी, बेगीन येयल्या दिसता. तरी बट 6 जाली. भाई यार, कोण कोण कनेक्ट आहा सांगात नाही म्हाका. मदीं 2 जाणां जाता, मदीं 3 जाणां जाता, मदीं 4 जाणां जाता. कोण कनेक्ट आहा? सगळीं बरी आसा. तुमी कशीं आसा ती सांगपाची. जाली च्या बीन जाली. हय, तें बी आसा. आयज व्हिडिओ ना, एक्चुली व्हिडिओ एडिटींग केल्लो ना, तेका लागून व्हिडिओ येवचो ना. फाल्यां येतलो. तेकाच लागून हांव लायव्ह येयल्लें आयज. तुमचे वांगडा उलोवया म्हटलें. सो फाल्यां येतलो व्हिडिओ. सराउंडींग आवाज येता आसतलो, प्लीज अवॉइड करात आं. हय, कारण म्हाका ना खंय बसून लायव्ह येवपाक ऑप्शनूच ना. हांगसर एकूच ऑप्शन आसा जे हांव बसून लायव्ह येवं शकता. सो आवाज मातसो एडजस्ट करचो पडटलो सराउंडींग.
सो तुमकां आवाज येता आसतलो मम्मी सारण मारता. ऑलरेडी हांवें मारली तरी वट्टी मारता. होळी कशी गेली एक्चुली आमची आयज होळी ना, म्हणजे आयज आमची रंगपंचमी ना, आमची 7व्या दिसा आसा. म्हटल्यार 7 दिसांनी रंगपंचमी येतली. रंगपंचमी म्हटल्यार कलर लावप 7 दिसांनी आसा. आयज आमची ना, पूण आयज हांव संजूगेर गेल्लें होळी सेलेब्रेट करपाक. तेकाच लागून हो अवतार आमचो. हाय टुडे ब्लॉग्स नॉट कमिंग. हाव इज हॅरी. हॅरी एकदम मस्त म्हणटा तो. हॅरी घरान आसा, हांव बसला आनी आयज व्हिडिओ ना, फाल्यां येतलो. कारण आयज संजूगेर गेल्ले हांव ना, तेका लागून म्हाका एडिटींग करूंक टायम मेळोंक ना, पॉसिबल जावंक ना. फाल्यां येतलो. शिला फर्नांडीस. हॅलो, हाय शिला, कशें आसा तूं? जाली चाव बी जाली? सगळ्यांक चावूच विचारता. हाय सुप्रिया, हॅप्पी होली टू यू. सेम टू यू. हॅप्पी होली. तुम्ही सेलिब्रेट केली? आयज कितले जाणांनी होळी आपली म्हणल्यार रंगपंचमी सेलिब्रेट केली? खूब जाणांची 5 दिसां आसता, 7 दिसां आसता, मागीर 11 दिसांची आसता आनी थोड्यांची 1.5 दिसांची आसता. सो आमची 7 दिसांची आसता. मागीर रोमट आसता, खुबशे कितें कितें आसता, रिच्युअल्स बीन, पालखी आसता. फुडें जशे व्हिडिओ येतले ना तशें पळोवंक गावतले. हाय सुप्रिया. निलिशा. हाय, हॅलो. आय एम गुड. हाव आर यू? आय थिंक सो आता स्लो स्लो करून कनेक्ट जाता थोडी जाणां. मे बी हांवच बेगीन येयलें दिसता. मम्मी बी बरी आसा, संजय बी बरो आसा. मम्मी सारन मारता, आवाज आयकोंक येता आसतलो. रुपाली. हाय, हॅलो. हॅप्पी होली. नाईस ब्लॉग. थँक यू निलिशा. सो आय थिंक सो तुमकां एक अपडेट दिता, मसाले रिलेटेड एक अपडेट दिता. खूब जाणां म्हाका विचारतात मसालो केन्ना येतलो काय म्हणून. तर एक्चुली मसालो जो आसा न्हय तो नेक्स्ट मंथान स्टॉक येतलो. पयलीं सांगता तुमकां एडवान्स म्हणटा तशें. हालींच्या दिसांनी खूब बिजी गेले म्हाजे दीस आनी तेज्या भायर न्हय मसाल्याचो स्टॉक जो आसा तो म्हाका हाडूंक पॉसिबल जायनासलो. हॅप्पी होली टू एवरीवन. सो हाय. सो मसाल्याचें अशें जालें की हालींच्या दिसांनी सामके बिजी वयताले, मदीं मदीं व्हिडिओ बीन पळयात येयना, ब्रेक पडटा. आनी तेज्या भायर शीला फंडन. वॉट स्पेशल डीश टुडे? काय ना, वेज. आयज आमगे स्पेशल काय ना, कारण आयज आमची होळी ना, रंगपंचमी ना. ज्या दिसा आसतली त्या दिसा कितें स्पेशल अशें आसतलें, ते व्हिडिओन पळोवंक गावतलें तुमकां. हाय, हॅलो. एनसी. ओके, सो फटाफट तुमकां अपडेट दिता मसाले रिलेटेड, कारण सगळीं जाणां कमेंट करता. सो मदीं हें जाता म्हाका. सो मसाले रिलेटेड सांगपाक गेलें ना, अशें जालें की हालींच्या दिसांनी म्हाका स्टॉक हाडूंक गावोंक ना. खूब जाणांचे पेंडींग ऑर्डरी आसले, खूब जाणांचे कुरियर केले हांवें, बट ते मदीं स्टक जावन उरले, टायमार पावोंक ना, कुरियर प्रॉब्लम जालो. तेज्या भायर आजुनूय म्हाका खूब जाणां विचारतात की सुप्रिया स्टॉक केन्ना येतलो, आमकां मसालो जाय, आमकां 5 किलो जाय, आमकां 2 किलो जाय. अशे खुबशे म्हाजे कडेन पेंडींग ऑर्डरी आसा, बट म्हाजो स्टॉक रेडी ना. आनी तेज्या भायर न्हू डॅनी फर्नांडीस. हाय, हॅलो. मदींचो म्हाका न्हय स्टॉक हाडूंक गावोंक ना, कारण म्हाज्या घराचें काम चालू आसा न्हय, सो तेका लागून म्हाका बजट एडजस्ट करपाक टायम लागतालो. कारण तसो म्हाका जे मसाले रिलेटेड जे कितें आसता न्हय ते हाडपाक सुद्दां म्हणटा तशें बजट जाय तितलो.
आनी तो बजट म्हाजे कडेन एडजस्ट जायनासलो, कारण म्हजें घराचें काम आसा, थंयूय म्हाका म्हणटा तशें बजट दिवचो पडटा. सो तेका लागून प्रॉब्लम जावपाक लागलो. तेज्या भायर कुरियर सर्वीस एकदम डावन आसा. कुरियर सर्वीस न्हू अशी म्हणटा तशी इतले जाणांची ऑर्डरी घातल्या हांवें, जाणां स्टॉक जावन उरले, म्हाका रिटर्न आजून येवंक ना तेका लागून. आनी तेज्या भायर मेन प्रॉब्लम असो जावपाक लागलो, तुमकां कुरियर केलें ना एका म्हाका पेमेंट तो सोमत्याक सोमतो येना. म्हाका तो पेमेंट 15 दिसांनी येता. म्हटल्यार तुमकां आतां हांवें कुरियर जर करीत ना जाल्यार पेमेंट जो आसा 15 दिसां म्हाका वेट करचो पडटा, तेन्ना खंय तरी तो अमावंट येता. आनी तेज्या भायर स्पीड पोस्ट करीत ना जाल्यार तो म्हाका अमावंट त्याच दिसा गावता कोणी जी पे केले जाल्यार. सो तेका लागून सगळे धांवपळ, सगळी गडबड आनी सगळी हे जाल्ली आसा. म्हणटा तशें स्टॉक आतां नेक्स्ट मंथानूच येतलो डायरेक्ट, मागीर पावस ना. सो बुकींग करून दवरा मसालो. आनी सॉरी डिस्टर्ब जाता आसतलो तुमकां, सारन मारता तेचो आवाज येता आसतलो, बट एक्चुली हांवें ऑलरेडी सारन मारलेली, बट तेणी खंयचो कचरो किचरे कितें कितें केलें आनी परत गेली ती, आनी म्हाका डिस्टर्ब जाता आतां, आवाज येता सामको. तिका एक्चुली ऑलरेडी सांगलेलें हांवें हांव व्हिडियो करपाचें आसा, प्लीज सारन मारना. आसता आतां कितें करता. You should buy car and pay in installments so that you can give door-to-door delivery. Not possible dear. 4-व्हीलर घेवपाक ना सद्या म्हाजे कडेन पॉसिबल ना, खरें सांगता हांव तुमकां. ओके आसा इन्स्टॉलमेंट पे करून सुद्दां. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो 4-व्हीलर घेवपाचो प्रश्न सांगपाक गेले न्हू, कसो पॉसिबल ना 4-व्हीलर घेवपाक. भले तो इन्स्टॉलमेंट जरी आसलो ना तरी नॉट पॉसिबल. बॅक कॅमेरा खुबशे प्रॉब्लम फेस करता हांव. सांगोंक पॉसिबल ना, कारण म्हाका घरा कडेन तो बजट दिवपाक जाय. हाय अमावंट रेंटाक रावता आमी, रेंट पे करपाक जाय. कितें सांगू तुमकां, कितलें कितें सांगू. बील आसता, हांगासलें बील आसता, घरा कडलें बील आसता, घराचें काम चालू आसा, म्हटल्यार एक बजट जाय पडटा. हाय बजट, हाय अमावंट. तेका लागून ना 4-व्हीलर बीन पॉसिबल ना. नियती हाय, कशें आसा गो तूं. हांव बरें आसा, तुमी कशी आसा. सो तेकाच लागून न्हय सांगपाक गेल्यार खुबश्यो गोश्टी आसा शेअर करपाक गेल्या, बट थोड्या गोश्टी आसता न्हय ते सिक्रेट खूब बरें. हाय सुप्रिया, आफ्टर लॉंग टायम आय सी यू, मिस यू डियर फंडांडीस. हाय हॅलो, कशें आसा. आनी एक्चुली थोड्या गोश्टी सोशल मिडियाचेर सांगपाकूच जाय अशें गरजेचें ना. प्रत्येक मनशाच्या लायफान अप डावन चालूच आसता. सो 4-व्हीलर हे आमचेय ड्रीम आसा, आमची ओन 4-व्हीलर येयल्या उपरांत बिजनसाकूय बरें जातालें. आनी खरें न्हय तुमकां जितली आतां पळयता म्हाका न्हय तेंकां खरें मना पासून थँक्यू. तुमी मसालो घेवन म्हाका फीडबॅक दिता आनी तुमचो फीडबॅक इतलो पॉजिटीव आसता. पूण म्हाज्याच कडेन टायम ना तो स्टॉक हाडूंक. म्हटल्यार तुमी लायक अशें जाता की जर कोणी 1/4 kg ऑर्डर केलो न्हय जाल्यार तो मनीस डायरेक्ट 5 kgचेर 7 kgचेर अशें वयता. सो ते पळोवन न्हय बरें दिसता की बाबा हा आमचो मसालो जो आसा तो एकदम तुमकां लायक जाता आनी आमी फ्रेश दिता सामको. सो तरी बट खुबशे जाणांची ऑर्डरी पेंडींग आसा. विसरोंक ना, म्हाका याद आसा, हांवें नोट डावन केल्लें आसा. सो जर कोणाचें नांव घेवंक ना, कोणाचें कमेंट रीड करूंक ना जाल्यार मातशें एडजस्ट करून घेया. जितलें म्हाका दिसता स्क्रिनीचेर तितलें हांव सांगता तुमकां, रिप्लाय दिता, रिस्पॉन्स दिता. टेक टेंशन बिटवीन हॅप्पी. हय हांव टेंशन घेयना. एक्चुली ना टेंशन घेवपाक गेल्यार खूब आसा, हांसपाक गेल्यारूय गोश्टी खूब आसा. सो हांसपाचें, टेंशन कित्याक. आयज आसलेलें टेंशन फाल्यां सडन घालपाचें, जाता तें जाता.
कितें गे ही कितें न्हू कितें ही करता न्हू तिजे तीच जाणा सिरियसली आवाज येयलो न्हय तुमकां कसलो कितें तरी केलें हिणी थंय उज्यान कितें तरी घातलें सोड आतां वचनाका तर सो ओके हाय सुप्रिया दी हॅप्पी होली साईशा हाय हॅलो कशी आसा तू गोवन बॉय नजरेत हाय कॅन यू गिव शॉर्ट आउट ऑफ सॉरी आय कॅन यू गिव शॉर्ट आउट फॉर माय चॅनल गोवन बॉय नजरेत राईट नजरेत नाही सो गाईज कोणतरी आसा तेजो चॅनल आसा नजरेत आय थिंक सो तेजो चॅनल तुमी चेकआउट करू शकतात वचोन म्हटल्यार म्हाकाय खबर ना तो कितें अपलोड करता तो मम्मीक काय सांगना मम्मी घरा कडेन आसता कारण मम्मी फार्मान वयता एक्चुली मम्मी हालींच्या व्हिडिओनी दिसना कारण ती सामकी बिजी आतां सद्या गांवान हो म्हयनो म्हटल्यार एकदम सिजन कारण शेतानय खुबशीं कामां आसतात लोकांची कारण खुबशे म्हटल्यार लायक भिंगटां म्हणटात थोडी भिकणां म्हणटा ते बीन आतां सद्या रेडी जातले तेज्या भायर ती फार्मान वयता खुबशीं जाणां बायलां आमच्या हांगासली फार्मान वयता सो ती थंय वयता सो ताका लागून व्हिडिओ पॉसिबल जायना ती एकदम बिजी ती नेक्स्ट मंथान दिसतली सामकी सो आतांय बीन आसा हांगसर ती आनी चॅनलाचेर सांगपाक गेल्यार न्हू तशें हांव म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू न्हू कोणाचें चॅनल अशें प्रमोट करिना कित्याक तें सांगता म्हाका अशें दिसता की प्रत्येकान मेहनत करून वयर सरपाची खबर ना हांव चुकीचें सांगता की बरोबर पूण म्हाका अशें दिसता की प्रत्येकान आपली मेहनत करून खंय तरी वयर सरपाचें आनी दुसऱ्यान प्रमोट केल्लें तें वेगळी गजाल आसता आनी तेज्या भायर पर्सनली हांव तो चॅनल चॅक करता की बाबा ह्या चॅनलाचेर प्रॉपर खरी मेहनत करता प्रॉपर डेली व्हिडिओ येता प्रॉपर कितें अपलोड करता हें बीन चॅक करचें पडटा तेज्या मागीर बाबा ओके आसा बट हांव अशें चॅनल बीन प्रमोट करिना एक्चुली म्हाका आवडना हांव बिलीव करता की मेहनतीन वयर सरलेलें खूब बरें मेहनत करपाची स्वताची बाकी हांव कितें चुकीचें सांगता जाल्यार सांगात म्हाका जर हांव कितें रॉंग उलयता आसत जाल्यार म्हटल्यार आपूण जर मेहनत करीत जाल्यार ना आपल्याक म्हणजे कोणाक कितें म्हणोंक गावना जर हांवें मेहनत केली जाल्यार हां ओके त्या मेहनतीन हांव वयर सरतलें बट दुसऱ्याक जर आमी कितें सांगत ना जाल्यार दुसरो मागीर म्हणटलो आरे तुजो चॅनल हांवें प्रमोट केल्लो सो त्या परस आपली मेहनत बेस्ट सो कोण कोण कनेक्ट आहा कमेंट करा सो तुमगेर कितें स्पेशल आसलें आयज होली स्पेशल पुरणपोळी बीन अशें कितें आसलें आमगेर कांय ना पुरणपोळी बीन आमगेर मागीर आसतली हाय डियर नीना हाय हॅलो कशें आसा हॅप्पी होली थोडी जाणां आतां कनेक्ट जाता टायम कितलो जाला 6:30 तुम्ही सांगा आता होळी कशी सेलिब्रेट केली तुम्ही ती नीना नाही हॅप्पी होली कितल्या दिसांची तुमची होळी आणि जितले बी तुम्ही म्हाका सजेशन बीन दिता न्हय म्हाका गायड करता न्हय ते हांव पॉझिटिव्ह वेनूच घेता नेगेटिव्ह वेन केन्ना घेयना आनी म्हाका राग बीन तशें कांय येना तुमी समजयलें तुमी सांगलें म्हणून वयल्यान तेजेर हांव काम करता की बाबा कितें चेंज करूंक जाय सो म्हाकाय बीन तें बरें पडटा की बाबा कोण तरी म्हाका गायड करता कोण तरी म्हाका सांगता की अशें कर हें कर फॉर एग्जाम्पल आत्तां म्हाका कोणी सांगलें पळयात की 4 व्हिलर घे म्हणून सो एक्चुली ते पॉझिटिव्ह वेन घेतला हांवें ना नेगेटिव्ह वेन घेवंक ना म्हणजे ते एक म्हाकाच लागून बरें आसा फॉर एग्जाम्पल हांवें 4 व्हिलर घेत जाल्यार म्हाका डोर टू डोर ऑर्डर व्हरून दिवपाक मेळटली
बट सध्या खरेंच पॉसिबल ना. देवान अशें चिंतलें, देवाच्या कृपेन पॉसिबल जालें जाल्यार 4 व्हिलर येतली बेगीन आनी आमची मेहनत. बाकी कोणाचो कॉमेंट जर मिस जालो आसत जाल्यार सॉरी हां. हाय सुप्रिया, हॅपी होली टू यू, युअर मदर अँड संजय अँड हिज फॅमिली. हॅपी होली. होळी म्हटल्यार मज्जा न्हय, एक वेगळीच मज्जा सामकी. ओब्यात कलर आसा म्हाका, कसो वयतलो काय खबर आतां. आनी हांवूय एक्सायटेड आसा आमची रंगपंचमी तुमकां दाखोवपाक, धुळवट दाखोवपाक. निना नायक, येतली शुअर 4 व्हिलर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. हय, तुमचो सपोर्ट आसा न्हय, मेन म्हणल्यार तुमचे ब्लेसिंग्स आसा, सो अशेंच आसूं न्ही. रिया, हाय माय डियर सिस्टर. हाय, हॅलो रिया, कशें आसा? हॅपी होली. हॅपी होली टू यू अँड युअर लव्ड वन्स. हॅपी होली. कशें आसा तूं रिया? हांव बरें आसा, तूं कशें आसा? च्या बी पिलें? आनीक आनी एक सांगपाक जाय, खूब जाणांचे कमेंट आसा. एकदां अशें जाता म्हाका रिप्लाय दिवपाक पॉसिबल जायना, बट हांव करतलें, तेजेर एक व्हिडियो करतलें. म्हटल्यार खूब जाणांचे आनी एक म्हाजो व्हिडियो पेंडींग आसा. कसलो जाणा, पानीपुरी चॅलेंज, संजया बरोबर पानीपुरी चॅलेंज करूंक जाय, तो पेंडींग आसा. सद्या टायम एडजस्ट जायना, तेका लागून तो करूंक ना. हांवें करतलें. बट हाव इज युअर हॅरी अँड आय लायक युअर गार्डन. थँक्यू सो मच. तुमी हॅरीक विचारतात, हॅरीक मोग करता म्हणून. हॅरी आसा, घरान आसा, अजून ओगे बसला तो, आवाज कसो करूंक ना तेणी. सीमा, हॅपी होली टू यू अँड युअर फॅमिली. हॅपी होली. हॅलो प्रिवियस डार्लिंग सुप्रिया, नाईस टू सी यू. हॅलो, हाय, हाऊ आर यू? सांज जायत येयली ना. निना, तुमचे सगळो रेसिपी सामके बरे आसता. थँक्यू सो मच. बरें दिसता रेसिपी तुमकां लायक जाता म्हणून. म्हाका आनीकूय रेसिपी शेअर करूंक जाय, सो सद्या टायम एडजस्ट जायना तेका लागून, बट करतलें. सिद्धी, हॅपी होली सुप्रिया. सेम टू यू. तुमी कितें होळयेक स्पेशल केलें? पुरणपोळी कितें आनी कितें करता? थोडी नॉन वेज करतात, थोडी वेज करतात. तुमी कितें केलें सांगात आं. पळयात, जळ जावपा लागली, सांज जाली. हेंकां आनी हांवूच दिसता. णव जाणां कनेक्टाड, 9 जाणां. हांगसर मातसो आतां न्हय काळो पडत येयलो. चड टायम जालो लायव्ह आसा, बट बरें दिसता तुमच्या वांगडा गजाली करून. आनी एक डिस्कस करता हांगसर, जेन्ना बी म्हाका ऑर्डर दिवपाक, मसाल्याची ऑर्डर दिवपाक कोणी कॉन्टेक्ट करता न्हय, तांकां अशें दिसता की आमी सावथ गोवा आसा. म्हटल्यार मारिया, हॅलो सुप्रिया, वॉट मसाला आर अवेलेबल वीथ यू इन स्टॉक? खंयचोच मसालो स्टॉकान ना, खंयचोच मसालो स्टॉकान
आसा, मागीर काणकोण आसा, ठाणे आसलो कसो मेळटलो, तूं काय येवन दिवं शकना, तुमी ऑर्डर तरी कशी करतली, असल्यानी आमकां मेळचोच ना ऑर्डरी, अशें बीन खूब जाणांचें कन्फ्युजन आसा. सो हांव हाडून जरी ना दिलें तरी हांव कुरियर करता, म्हाजो मसालो तुमच्या पर्यंत पावोवपाची गॅरंटी म्हाजी. हांव हाडून दिना बट कुरियर करूं शकता, स्पीड पोस्ट करता. गितांजली डिचलकर, हाय हॅप्पी होली, कशें आसा? सो टेंशन घेवं नाका. काल सुद्दां म्हाका 2-3 कॉल येयलो सेम तेंचे अशेंच म्हटल्यार आमी केपें रावता, आतां ऑर्डर कशी मेळटली, तूं हाडून तरी कशें दितलें इतकें. सो कुरियर करता हांव. I saw your mixed vegetable curry with raw mango. I will try to do cause here quite Ramadan going on and where sir of it I will do and all curry. ॲक्च्युली ते हांवें हें घातलेलें ना, कितें म्हणटात ते विलिय मसाला बी रेडी बिफोर म्हणसून. हय शुअर नेक्स्ट मंथ स्टॉकान येतलो. नेक्स्ट मंथ येयलो म्हटल्यार हांव अपडेट दितलें. ह्या फावट मसालो जो आसा तो चड क्वॉन्टिटीन करतलें, कारण मागीर पावसाचो सिजन जातलो, मागीर मसालो मेळचो ना. एटलिस्ट वर्सभर तुमचो मसालो उरपाक जाय तो, ह्या पावसाचो तो त्या पावसाचो. ताका लागून हांव ट्राय करतलें, चड क्वॉन्टिटीन करतलें. आनी कोणी कमेंट केला म्हाका ते दीस एक्च्युली हांवें एक रेसिपी दाखयल्ली. ती रेसिपी एक्च्युली न्हू, आय लायक यू सो मच, थँक्यू सो मच गितांजली. सो ते दीस हांवें जी रेसिपी शेअर केली ताका एक्च्युली आमी कडवण म्हणटा, प्लेन कडवण. प्लेन. थोडी जाणां ताका सौरक म्हणटा. आनी तेतून हांवें तोर घातलेलें. खरें तर तोर घालिनात भितर. हांवें तें बेश्टें ट्राय करपाक घातलेलें, फर्स्ट टायम घातलेलें, आनी पळोवया तरी कशें लागता. बट तें एकदम बेस्ट जाल्लें ना. हांवें भेंडो घातलेलो, मुळो घातलेलो, बटाट घातलेलो, बेश्टें कडवण तें प्लेन, भितर आनी कांय घालप ना. बट बेस्ट जाल्लें, आनी ती तुमकांय रेसिपी लायक जाल्ली. सो करा तुमी. हें जें आसा न्हय, टमाट सुद्दां घातलेलें, बट टमाट घालता जाल्यार तोर घालपाकूच जाय अशें ना. हांवें तें ऑप्शनल घातलें. मारिया, डू यू डिलिव्हर अप टू म्हापसा? हय, म्हापसा जर कोणाक ऑर्डर दिवपाक जाय न्हू जाल्यार हांव अशें करता, संजय कामाक वयता म्हापसा, सो हांव तेजे कडेन धाडून दिता. तुमी बस स्टँडार सुद्दां कलेक्ट करूं शकता. कित्याक हांव अशें करता, म्हापसा कशें, म्हापसा बेस्ट विनाकरण कुरियर करा, लागींच आसा तें, आमी रेगुलर वयता म्हापसा. सो म्हणटा तशें बेश्टें तुमकां आनी चार्जीस कित्याक तुमचे वेस्ट, म्हापसा स्पेशली कुरियर करा, चार्जीस पे करा, ते परस संजय कामाक वयता न्हय, सो म्हापसाची ऑर्डर हांव दिवं शकता थंय तुमकां इजिली. मागीर दॅट बेस्ट आय वील डू इन युअर नेम. कितें तें कळोंक ना म्हाका. सो रेसिपी ट्राय करा ती. तरी हांव पुराण पोळीची रेसिपी हाडपाक सोदता. आतां पळोवया केन्ना पॉसिबल जाता ती. करी, हय ट्राय कर. आनी कितें घालूं शकता तूं? ड्राय प्रॉन्स करी आसता पळयात, ते सुद्दां म्हणटा तशें हांव तुमकां दाखोवं शकता. ऑलरेडी दाखयलां हांवें तें. सगळ्यांत बेस्ट म्हाका आवडटा तेंच, जी करी हांवें तुमकां प्लेन दाखयली पळय ती आवडटा म्हाका. पुजा नागवेकर, हाय पुजा, हॅलो, कशें आसा तूं? हॅप्पी होली. सो जस्ट अ सेकेंड, आय थिंक सो हांव टर्न जावन बसता. आतां जालें ना. बॅकग्रावंड मातसो अवॉयड करा. कितें करतली, बॅकग्रावंड चेंज करूं शकना. हॅप्पी होली टू यू. सांज जाय दिली पळय, काळोख पडत येयलो. लायव्ह जर येतलें न्हय जाल्यार म्हाका खूब डिफिकल्टी येता. इतली डिफिकल्टी खंय ना खंय आवाज हो चालूच आसता, कितें कितें कितें.
कलर पळया किती झाला तो, एकदम वीट येता फेस पळोवन म्हाजो. पूजा नागवेकर 1/2 किलो मसालो मेळपाक शकता सद्या न्हू. म्हाकाय बीन तुमकां सांगपाक बरें दिसना परत परत आउट ऑफ स्टॉक आसा, आउट ऑफ स्टॉक आसा. जितलो स्टॉक असलो तितलो, अरे कितले मच्छर तितलो हांवें घातलो. आनी आतां डायरेक्ट नेक्स्ट मंथान स्टॉक येतलो. नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार न्हय सांगतलें हांव, अपडेट दितलें हांव तुमकां केन्ना स्टॉक येतलो तो. सो सद्या स्टॉक ना, सॉरी. बट तुमी म्हाका वॉट्सॅपार न्हू मॅसेज करूं शकता, म्हणजे तुमचे ऑर्डरी हांव बुकींग करून दवरूं शकता. म्हटल्यार म्हाकाय बीन बरें जातलें, बाबा स्टॉक येयलो म्हटल्यार अमक्या अमक्याक दिवपाक जाय, पयलींच एडवान्स काडून दवरूं शकता. ह्या जळारींकूय लायव्ह येवपाक जाय कितें, मदींच घुसतात कॅमेरान. पळय आतां मदींच हे मच्छर घुसतात जाणा, कॅमेरा हायलायट करता मागीर तांकां. तूं घुसना गे, जळ घुसता. तूं घुसना. सो 10 जाणां कनेक्ट आसा. बरें दिसलें पण उलोवन आयज. आनी रियलान तुमी जेन्ना मेळटा पळय, स्पेशली मम्मींक म्हण म्हाका म्हण, तुमी वळखोन येता. तुमी सुप्रिया म्हणजे लायक मम्मींक कोणी विचारता तूं सुप्रियाची मम्मी न्हय, ते गोवनगर सुप्रिया तिची मम्मी न्हय, अशी जेन्ना फेस टू फेस येता आनी तुमी म्हणल्यार व्हिडियो थ्रू तुमी आमकां वळखता न्हय, आमी काय अशें पळोवंक ना, बट तुमी आमकां डेली पळयता. पूण तुमी फुड्यान येवन जेन्ना सांगतात पळय आमी तुका डेली पळयता, ही फिलिंग्सूच वेगळी आसता जे तुमी सांगता पळयात. सो खंयूय म्हाका मेळ्ळें जाल्यार जाप करा, म्हाका बरें दिसता उलोवपाक. आनी तेज्या भायर आतां न्हू साळांतले गडे येतात. खूब जाणांनी आयकलां आसतलें साळान गडे येतात. आयज फर्स्ट डे, फाल्यां सेकेंड, परवां थर्ड. कोण कोण आसत जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट बीन करा आनी मेळात आं. हांव तिसऱ्या रातीक वयतलें. सो जर कोण साळांतल्या गड्यांक बीन वचत जाल्यार म्हाका सांगा, कॉन्टेक्ट बी करा. विल यू प्लीज टेल वॉट टायप मसाला यू प्रिपेर? गरम मसाला, फिश करी एंड रेड चिली पावडर. 3 मसाले करता हांव प्रॉपर होममेड, घरगुती सामके. आनी फ्रेश आसता सामकें आं. जेंच्यांनी घेतला तांकां खबर आसा म्हाजो मसालो कसो आसता तो. रेड चिली पावडर जो आसा न्हय तो न्यू आसा म्हाजो, बट ताका सुद्दां रिस्पॉन्स बरो येता सामको. स्पेशली नुस्तें फ्राय बीन करपाक तुमी यूज करूं शकता. गरम मसालो तर सांगूच नाका, म्हाज्या मसाल्याचे हांवूच एकदम व्हडले फॅन आसा, सामके फॅन. कारण म्हाका म्हाजो होममेड गरम मसाला चड लायक आसा. तेज्या भायर हांव घरान कसलो मसालो यूज करिना. यार हेंकां कितें जाता जळारी. सो आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता म्हाका. म्हाका अशें दिसता न्हू हेंकां आयज हायलायट करपाचें कशें, मारपाचें ना तांकां. तांकांच हायलायट जावपाक जाय पळय. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता. बेगिना विचारात आं, लायव्ह व्हिडिओ खूब व्हडलो जातलो. सो आयज म्हाजो व्हिडिओ येवचो ना, डायरेक्ट फाल्यां येतलो 7 सुमार. पळोवपाक विसरूं नाकात. हे जळारीन म्हाजो जीव खाल्लो. बाबा रावात, मातशें रावात, होल्ड करात, होल्ड. सो
जितल्यांक कितें विचारूंक जाय आसलें आय थिंक सो तेंच्यांनी विचारलें, जितलें उलोवपाक जाय आसली तेंच्यांनी उलयली. आय थिंक सो आतां लायव्ह व्हिडिओ आमचो काबार केला बरो व्हडलो जातलो. तरी विचारूंक जाय जाल्यार बेगिना विचारात. कोणाक कितें विचारूंक जाय? ना ना सो डिस्कनेक्ट करू ना हांव आतां व्हिडिओ म्हणजे लायव्ह व्हिडिओ. सो बाय द वे थँक्यू सगळ्यांक. बरोबर बरें दिसलें तुमी उलयली, हांव बी उलयलें. खुबश्यो गजाली केल्या आयज आमी तेका लागून. सो चला हात सुद्दां दुखपा लागलो म्हाजो आतां आनी बॅकग्रावंड अवॉयड करना. सो गायज चला आयचो लायव्ह व्हिडिओ न्हय हांगसरूच एंड करता. बाय बाय, गुड नायट. हातीक सुद्दां कलर आहा पळयात, दोनूय हातीक आहा दिसता, एकाय बीन आसा मातसो कलर हो पळयात. सो चला बाय बाय.